Jesus. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. ओ बरे कुशीन दिता. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां जाकोबाच्या पहिल्या अवेस्वरान सांगता 5वे ओळीन, देव दिता ती जाणवाय. मोगाच्या भाव भयणांनो, जाणवाय खंय तावन येयला. जाणवायची सुरवात खंय तावन आसा. जाणवायची सुरवात आमचो देव आसा. तो दिता ती जाणवाय. दुसऱ्यांक आनी कोणाकूच दिवंक जायना. आनी तो दिता ती जाणवाय आमचे मदें जर ना जाल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता तांणी ती देवा कडेन मागची आनी तो तांकां दितलो. कित्याक तो सगळ्यांक उदारपणान बरे खुशेन दिता. आमचो देव मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार आमी कितें मागता त्या वेळार तो खुशालकायेन बरेपणान आमकां दिता. सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा ती देवाची जाणवाय. कित्याक देवाची जाणवाय आमकां जायतें कितें शिकयता. ही जाणवायूच आसा त्या वरवीं आमी देवाच्या लागीं येता. कित्याक देवाचे जाणवाये बगर आमच्या जिवितान आमकां सजमना. देखून मागोया देवाची जाणवाय. कित्याक सगळी जाणवाय देवा थंय आसा आनी तो मागता ताका भरपुरायेन दिता. भरपुरायेन आनी खुशालकायेन दिता. देवाचें उतर आमकां सांगता, गिन्यानाक लागोन म्हजी परजां म्हजे लागसून पयस आसा. हें सगळें गिन्यान, ही सगळी जाणां देवा लागीं आसा आनी ती आमी मागता जाल्यार तो आमकां दिता. आनी खूब म्हत्वाचें, खूब जाणवायेन भरोन रावया. आनी ही जाणवाय आमकां कशी मेवता मोगाच्या भाव भयणांनो. ही जाणवाय आमकां मेवता देवाच्या उतरा वरवीं. जाणवाय आमकां ही जाणवाय आमकां मेळता देवाच्या सताच्या आत्म्या वरवीं. सो देवाचे जाणवायेन भरोन रावया. देवाचे जाणवायेन भरोन रावया.
masheri alabandre. Obrihina mashatrelande. Leba shunda la maseri alabaze. Oh, leba shandala. देवाचे उतोर पाळा ही देवाची खुशी. देवाचे उतोर पाळा ही देवाची खुशी. ही देवाची खुशी. ही जाऊन आसा जेजूची खुशी. हालेलुया. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून आमी तुजीच खोशी पावता सरेस्पर देवा. आमी तुजो मोग करता म्हजे देवा. तुका वारकां, तुका दिनवास, तुका स्तुती, तुका महिमा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचे उतर घेया खेरीज भाशेन. रोमकाराचो 10वो अवेसूर आणि 8वी आणि 9वी. रोमकारान चॅप्टर 10 वर्स 8 and 9. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचो निरोप म्हणजे आमी परगटाव तो भावार्थाचो निरोप तुका लागींच आसा. तुज्या ओठाचेर आनी तुज्या काळजान तो खेळटा. आमेन. देवाचें उतर कितें म्हणटा पळयात. देव सो देवाचो मेसेज, देवाचे वर्ड्स, देवाचे उतर म्हणटा देवाचे वर्ड्स, देवाचो निरोप, देवाचो मेसेज तुज्या लागींच आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें आसा देवाचो मेसेज. हालेलुया. पळयात बाबा, ह्या संवसारान देवाचो एक आवडो जावन आसा आनी तो आवडो म्हटल्यार तेच्या पुताक आमी सत मानूंक जाय. आमेन. आनी ह्यो आवडो ज्या वेळार तूं तुज्या ओठाचेर घेताय त्या वेळार थंय कार्य जाता. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आपल्या जिवितान आजुनूय खबर ना कितें तर देवाचो आवडो कितें जावन आसा तें. प्रेज द लॉर्ड. आमी तेच्या पुताक जेजू ख्रिस्त स्वामी आमचो देव म्हणून स्विकारूंक जाय. आमेन. कित्याक तो देव आसा. हें देवाचो आवडो आसा. पळयात जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें. जो कोण म्हजेर विश्वास थेयता तो म्हज्या बापाचेर विश्वास थेयता. हालेलुया. परतून जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा. बापान धाडल्या बगर कोणूच म्हजे लागीं वचूंक जाय. आमेन. परतून आनी कितें म्हणटा. हांव वाट जावन आसा बापा लागीं वचूची. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार जेजू बॅप्टिजम घेवन उदकांसून भायर पडलो त्या वेळार सर्गीचे रास उक्ते जाले, मनाक उक्ते जाले आनी थंयच्यान एक ताळो आयकोंक आयलो. तो ताळो म्हटल्यार अशा भाशेन आसलो. ह्यो म्हजो चड आपुरबायेचो पूत आनी हाचेर म्हजें धादोसपण आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचें धादोसपण, देवाची खोशी तेज्या पुतान थंय आसा. आनी जो कोण पुताक तेका रिस्पेक्ट करता, तेच्यो आज्ञा पाळता आनी तेका घेवन चलता तेचे थंय बाप आसा. आमेन. ताचे थंय देव आसा. कित्याक पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा जो कोण जेजू क्रिस्ताक मान दिता तो म्हाका मान दिता. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हाका मान दिता. पळयात जिवितान सगळ्यान इम्पॉर्टंट जी वस्त जावन आसा ती म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ही वस्त अशी जावन आसा ज्या वस्तूक लागून आयज तूं आनी हांव जियेता. जेजू क्रिस्त ही वस्त अशी जावन आसा ज्या वेळार आमी आकांतान सांपडटा, ज्या वेळार आमी त्रासान सांपडटा, ज्या वेळार आमचेर वायट येता त्या वेळार एक उलो मारूंक आमकां अधिकार आसा आनी तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त.
आदल्या करारान ज्या वेळार तूं देवाचें नांव घेतालय त्या वेळार तूं मरतालय, पूण नव्या करारान ज्या वेळार तूं देवाचें नांव घेतालय तूं साल्वार जातालय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो फरक जावन आसा जो पयलो करार आनी दुसरो करार. ओल्ड टेस्टिमेंट आनी न्यू टेस्टिमेंट. ओल्ड टेस्टिमेंटान जो कोण मनीस यावे नांव उच्चारतालो तेका मरण गावतालें, पूण जो कोण नया करारान जेजू ख्रिस्त ताचें नांव आपल्या ओठांनी घेता तेका तारण मेळटलें. पळय फुडें कितें म्हणटा तो मागीर पावलो. रोमकरन चॅप्टर 10 वर्स 9. प्रेज द लॉर्ड. खरेंच जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओठांचेर तूं उच्चारशील आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो जिवन केला म्हूण काळजांत तान सत मानशील जाल्यार तुका तारण मेवतलें. प्रेज द लॉर्ड. तारण म्हटल्यार कितें? सल्वेशन. तारण म्हटल्यार कितें? साश्टीक जिवीत. तारण म्हटल्यार कितें? संपूर्ण कायेन तुका सुटका. हालेलुया. सल्वेशन. तुका तारण मेवतलें. कितें करूंक जाय? तारण मेवच्या पासत खंयचो कोर्स करची गरज ना. तारण मेवच्या पासत आमकां डिग्री घेवची गरज ना. तारण मेवच्या पासत आमकां 15-20 वर्सां शिकोवची गरज ना. तारण मेवच्या पासत आमकां खंयच्या हाय कोर्साक वचची गरज ना. तारण मेवच्या पासत एकूच करूंक जाय, तेचें नांव आमचे जिबेर घेतल्यार आमकां तारण आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हें तारण इतकें सवायपणान देवान आमकां दिलां. इतकें सवायपणान. कित्याक बायबल कितें म्हणटा? एक्ट चॅप्टर 4 वर्स 12. आनी खंयच्या दुसऱ्या नांवा वरवीं आमकां तारण मेवना ना. कित्याक तारण मेवतलें अशें नांव दुसरें आनी मळबाता ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तारण मेवतलें असलें नांव दुसरें मळबाता ना. सो तारण मेवतलें नांव हे संवसारान एकूच जावन आसा, तो म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. जो कोण तेचें तारण तेका ज्या कोणाक तेका तारण जाय तेणी जेजू क्रिस्ताचें नांव घेवचें. पवित्र पुस्तक सांगता शेवटच्या दिसांनी जो कोण सर्वेस्पर देवाचें नांव उच्चारतलो तो साल्वार जातलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सोपयान सगळें तारण आमच्या ओठाचेर आसा. 2 वस्तू खूब म्हत्वाच्यो आसात. तुवें काळजांतान सत मानूंक जाय आनी तेचें नांव तुज्या जिबेचेर डिक्लेअर करूंक जाय. हालेलुया. खूब म्हत्वाचें. तारण आमचे भितर आसा. सल्वेशन आमचे भितर आसा आनी तें साल्वेशन दितलें आमची ओठ जावन आसा. तो साल्वेशन दितलें आमचें ताळो जावन आसा. तो साल्वेशन दितलें आमचें जिवीत जावन आसा. आमेन. हालेलुया. आदल्या करारान जर खंयचो मनीस पातकान पडटा जाल्यार एक पाडकुलो घेताले. तो याज्ञिका लागीं घेवन वयताले. याज्ञीक त्या मनशाक तेचो हात त्या पाडकुल्याचेर दवरूंक सांगताले. याज्ञीक मागीर तो आपलो एक हात त्या मनशाचेर दवरताले आनी बापा लागीं विनंती करताले. आनी उपरांत अशें जातालें त्या मनशा वयली सगळीं पातकां त्या पाडकुल्यांत वयतालीं. उपरांत तो पाडकुलो घेताले, तेका बली करताले, तेचें रगत एका वाटेन घेताले, बोट थंब भितर घालताले आनी 7 पावटी पड्ड्याचेर मारताले. उपरांत जी कॉस्टली चरबी आसा, जी कॉस्टली पार्ट आसा ते एका वेदीचेर दवरताले, धूप घालताले आनी तो धूप वयर वयतालो आनी ते अत्तर घालताले आनी हें जावन आसलें सुवासीक द्रव्य बापा आनी अशा भाशेन तेंच्या पातकांच्या भक्षाणी मेवताले. प्रेज द लॉर्ड. पूण नया करारान तशें ना. कित्याक इजाईस प्रवादी म्हणटा पयलो अवेसर, म्हाका यज्ञ नाका, म्हाका बली नाका, म्हाका यज्ञ जाय. म्हाका बली नाका, म्हाका यज्ञ जाय. सो दुसऱ्या करारान जेजू क्रिस्ताक आपली आपणाकूच बली केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेब्रेवाचें पुस्तक म्हणटा तेणी आपली आपणाकूच बली केली. हालेलुया. आनी संपूर्ण काय वन सॅक्रिफायस, एकदाच ऑफरींग आपले आपणाकूच भेटयलें आनी तो आसलो जेजू ख्रिस्त. आतां ज्या वेळार तेणी आपली कूड एका वेदीचेर भेटयली त्या वेळार आमच्या सगळ्या मनशांची पातकांची तेणी आपले वयर अधिकार घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्या मनशांच्या पातकांचो आपल्या वयर अधिकार केलो.
देखून आतां तुका आनी म्हाका पातकान पडोंक जायना, तुका आनी म्हाका पातकान रावंक जायना, कित्याक देवान सगळो अधिकार काडून उडयलो आनी तो आपणाचेर घेतलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. रेव्हेलेशन म्हणटा चॅप्टर 1 वर्स 5, तो म्हजो मोग करता आनी ताणें आपल्या रक्तान म्हाका आनी तुका आपल्या पातकांसून, तुज्या पातकांसून तेणी धुलें आपल्या रक्तान. सो पळयात, ज्या वेळार हे एक टायम बली जाली त्या वेळार आमकां सॅल्वेशन मेवलें. आनी देखून बागेत पावलो, रोमकारान बरयता तें हेंच, सॅल्वेशन लागींच आसा. मॅसेज देवाचो ह्यो आसा, सॅल्वेशन लागींच आसा आनी तो तुज्या ओठाचेर आसा. प्रेज द लॉर्ड. ओठाचेर आसा. तूं ओठान उच्चारशील आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो जिवंत केला म्हूण तूं काळजांतल्यान सत मानशी जाल्यार तुका तारण मेवतलें. आमेन. तुका तारण मेवतलें. सो पळयात, तारण दितलो आमचो देव आसा, सॅल्वेशन दितलो आमचो देव आसा, कित्याक तो बरो आसा. आनी खंयच्याच नांव सोडून मेवतलें नांव आनी दुसरें देवान ह्या संवसारान खंयच्याच मनशाक दिवंक ना. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरान पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची, जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो एका दोंगरार आपलें घर बांदता, कित्याक आवर आयलें, पावस आयलो आनी तें घर मोडोंक पावूंक ना, कित्याक तें देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसलें. आमेन. गॉड ब्लेस.